आयज आमी हे चिंतून घेतलेले डिसिजन अशें तुमी म्हणपाक शकता. कित्याक आमी हे डिसिजन घेवच्या पयलीं ऑलमोस्ट 4 ते 5 म्हयने तरी आमी हेजे डिसिजनारूच गेले. कित्याक आमी डायरेक्ट जॉइन जावप हें खंय तरी सारकें नसलें. कित्याक आमी पर्सनल गेना खातीर हें डिसिजन घेवना. हें आमी ओवरऑल एक आयडियोलॉजी. कित्याक हांव जेन्ना पॉलिटिक्सान येयला तेच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना आमी एक्टिवली सोशली एक्टीव आसले आमी, तेन्नाच्यान एक आयडियोलॉजी घेवन फुडें गेल्ले. सो आयडियोलॉजीचेर खंय तरी आमचे एक खंय तरी दोनूय पार्टीच्या मदीं हें जावपाक जाय की बाबा ओके आमी जी आयडियोलॉजी व्हरता, गोंया खातीर जे आमी ड्रीम पळयता, एक गोवा मॉडल जे आमी पळयता, ते मॉडल तांकां एक्सेप्ट आसा काय ना हो मोठो क्वेश्चन मार्क आसलो. सो आमी जे आयडियोलॉजिकली आमचे मॅच जाता ते आमी एक हें करून घेतलेलें आसा की ओके बाबा आमी ह्या हेजेर आमी काम करतले. आमी एक आमकां जाय तसो आमी जो ड्रीम पळयला त्या लेवलाचो गोवा मॉडल एक लोकांच्या फुड्यान दवरतले आनी तें चिंतून आमी आयज ही एंट्री केल्ली आसा. आमी हें सगळें जें कितें आसा पळय हें आमी जेन्ना हांव दिल्लीच्यान हांगा येतलो, गोंयान येतलो, तेन्ना सगळे आमच्या गोंयचे आमचे पत्रकार भाव जे आसा तेंच्या फुड्यान हांव ते सगळे घेवन बसतलो. सो एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तें करया. जॉईनिंग जाल्यार तुजे आनी कितले भुरगे आसा? सगळे भुरगे तुजे सपोर्टर जॉईन जाले? माझी जी टीम आसली, माझी टीम जी आसली तांकां प्रत्येक भुरग्याक हांव वचून मेळ्ळो आसा आनी तांकां भुरग्यांचो हांव डिसिजनान ते म्हाज्या वांगडा सहभागी आसा आनी म्हाज्या बरोबर ते आसा. जॉईनिंग जाल्या काय ना जॉईनिंग हांवें एकट्यानूच केल्लेली आसा, आनीक कोणी करूं ना. सो मागीर ते आमी ल्हव ल्हव आमी फुडें कितें करपाक जाय तें करतले.